नमस्कार, म्हजें नांव दर्शन. तर इश्टानो, आयज तारीख आसा 13 म्हयनो आसा फेब्रुवारी. आयची जी रात जायते जाणांक हुस्क्याची रात. न्हिदेन तळमळ, मनान चळमळ, न्हीद पडची ना. उठून न्हिदपाचें काय न्हिदोन उठपाचें हें समजुपाचें ना. फाल्यां कितें जातलें, वेदर शी विल से येस, तो हय म्हणटलो, हो हुस्को, तो टेन्शन. इश्टानो, एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो सीझन लेगीत कितलो रोमॅन्टीक आसा न्ही. बसंत ऋतू, स्प्रिंग सीझन म्हटल्यार कशें, थंडी जस्ट काबार जावपाची आसा, पूण ती अखेरची थंडी बरीच थंडसाण दिता. सकाळचो तो वल्या दवाची वलसाण, नवी फुलां फुलपाचो तो टायम, मे बी हाकाच लागून व्हॅलेंटायन्स डे फेब्रुवारी म्हयन्यात सेलिब्रेट केल्लो वता. तर इश्टानो, फाटली कांय वर्सां व्हॅलेंटायन्स डे जसो हांवें एक्सपिरियन्स केला, नोटीस केला, पळयला. फॉर एक्झाम्पल, थोडे व्हॅलेंटायन्स डे त्या स्पेशल मनशा बरोबर सेलिब्रेट करून, तर काही घरान एकट्यान एक सुर्यान व्यतीत करून, काही व्हॅलेंटायन्स बरे गेले तर काही वायट. हे सगळे समजून जी गजाल हांव समजलो तेच तुमकां आयज हांव सांगता. आतां जाता अशें, ज्या मोगाक तुमी फाल्यां अप्रोच करपाचे आसा, प्रपोज करपाचे आसा, तो मोग तुमच्या बरोबर आजीवन रावतलो ही गॅरंटी खंय आसा? लायफान मोग आसपाचें गरजेचें आसा, पूण तो मोग आजीवन तुमच्या सांगतीक आसतलो हें गरजेचें आसना. हातान घेतिल्लो तो फातर त्या झाडार आशिल्ल्या फळाक तोडून सकला उडयतलो ही गॅरंटी आसना. तर काही फातर फकत ट्राय करपाक लागून आसता. ट्राय करपाचें गरजेचें. जायते जाणांचे प्रपोजल एक्सेप्ट जातले, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तर थोड्यांचे जातले रिजेक्ट. अरे, प्रपोजल रिजेक्ट जालो, कितें जालें? दिस इज नॉट एंड ऑफ रोड. कोणाचेर मोग आपलो स्वताचो जीव सोडून केलो आनी तो मोग तुमकां सांडून मुखार गेलो, कितें जालें? मोगाच्या त्या दर्यान जर तुमी ताच्या फाटल्यान गेले जाल्यार तुमकां त्या दर्यान आनी बरेच स्पेशल लोक आसात हें कशें समजतलें? तर इश्टानो, सांगपाची गजाल अशी की तो रिजेक्शन घेवन रिटर्न येताना एक मात शुअर करात, तुमगेलो सेल्फ रिस्पेक्ट थंय सांडून येनाका, तोय रिटर्न घेवन येयात. दुसऱ्याचेर मोग करच्या आदी स्वताचेर मोग करपाक शिका आनी मागीर तो मोग दुसऱ्यांचेर करा. लव युअर सेल्फ फर्स्ट. जशे तुमी आसा बस एक्झॅक्टली तशें. सेल्फ रिस्पेक्ट ही वस्त तुमकां सांडून केन्नाच वचना, ती आजीवन तुमच्या सांगदीक रावता. तर शेवटचें सांगपाचें इतलेंच आसा, खंयच्याय मोगाच्या प्लॅनान तुमगेलो इन्व्हेस्टमेंट करच्या आदी तो प्लॅन सामको रीड करून घेयात. सपोज प्लॅन रॉंग घेतलो आनी तुमी इन्व्हेस्टमेंट केलो जाल्यार सगळो रिस्क तुमगेलो. तुमगेलो इमोशनल शेअराचो व्हॅल्यू डिग्रेड करपाक दिवं नाका, कारण मोगाच्या ह्या मार्केटान तुमकां हाय रिटर्न्स दिवपी आनी खूब जाण आसा. तर इतलेंच सांगून तुमगेलो निरोप घेता. म्हजें नांव दर्शन. नतमस्तक. देव बरें करूं.